तर ते भाशेन दुसऱ्यांक जे भाशेन दुसऱ्यांनी आमचे सवय करूंक जाय ते भाशेन आमी तांचे बरोबर करूंक जाय. तर आमी तांकां कंट्रोल करता. आतां ती तर कंट्रोलांत ना, ती तर पातकांत आसात. म्हणजे कितें, ती जेजू सवय ना आनी ती आमकां कितें करतात, आमकांय जेजू सरशिले काडूंक सोदतात. असले स्थितीन आमी तांकां जेजू सवय व्हरोंक जाय आनी आमी जेजू सवय आसा म्हणटच हे भाशेन ताचें राज आमचे मदें स्थापन जातलें. म्हणून आमकां ह्या सगळ्या वाचपांनी कळयल्लें आसा. खूब वस्तू सांगलेले आसात आमकां, पूण ते हे भाशेनूच आमच्यान पाळूंक जाता. ताका आमी वयलो स्थान दिलो जाल्यार तो आमचे सवय वावुरतलो, तो आमकां मनां उजवाडायतलो आनी सगळी जाणवायेन आमी दुसऱ्यांकूय ही जाणवाय दिवंक लागतली अशें आमकां कळीत केलेलें आसा. तर ह्या वेळार म्हज्या भयणीनो आनी भावांनो, आमी सगळीं जाणां जेजूच्या एकवटान रावया, आमचें जिवीत ताका दिवया आनी ताका तर दीत तें तो आमकां भरपूर आपलें जिवीत दिवन आमचे सगळे शांती, गोठाय आनी समाधान हाडटलो. तर आमच्या आज अशें जोडया. देवान आमकां शिकयलेलें आसा आपल्या उतरांतल्यान, तितलें पाळच्याक आमी ताकाच चिटकोन रावया. तो बाकीचे सगळे आमचे सवय करतलो. आनी ताणेंच आमकां सांगलां, म्हाका तुमी तर वयलो स्थान दिवन म्हजे सवय रावशात जाल्यार बाकीचे सगळे तुमचे उंटयेंत पडटले.